भलायकी आणि वैजकी शिक्षण ह्या भौशिक सेवांच्या खाजगीकरणावेल्यान काँग्रेसीन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचेर खर टिका केल्या। भौशिक सेवांच्या सरकारी धोरणाचेर श्वेतपत्रिका जारी करपाची मागणी तांणी केल्या। गोयच्या गरीब जनतेच्या किमतीचेर विश्वजितान अर्थीक करार केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केलो। दक्षिण गोयच्या जिल्लो हॉस्पिटलात खाजगी वैजकीय महाविद्यालय हाडटले, तशेंच गोय वैजकी महाविद्यालयातल्या सुपर स्पेशालिटी विभागाचे खाजगीकरण करतले अशें मंत्री विश्वजितान जाहीर केल्ले। हाचेर काँग्रेसीचो गोय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा, पीपीपी तत्वाचेर केल्ली ही भागीदारी न्हय, जाल्यार मंत्री विश्वजितान आखून दिल्ले हे नवीन व्यवसाय मॉडेल। हाचो उल्लेख गिरीशान व्हीपीपीपी म्हळ्यार विश्वजीत भौशीक खाजगी भागीदारी असो केला। एड्युकेशन आणि हेल्थ, आरोग्य आणि शिक्षण ही दोन प्रामुख्य ह्या दितून ती दोनूय तो प्रायवेटायज करपाचे उच्चार ताणें केले आनी तो म्हणटा लेटर आयलें। म्हणजे भितरल्यान ऑलरेडी सेटिंग जाल्लें आसा। खंयचे तरी एक प्रायवेट प्लेयर हेणी धरलेलो आसा, तो म्हाका दिसता दिल्लीचो मंत्री इनवॉल्व आसा आनी म्हाका दिसता आमचो विश्वजीत राणेची तर खबर आसा सगळ्यांक। आतां तो उलयता हो पीपीपी प्रोजेक्ट, आनी जितले पीपीपी प्रोजेक्ट्स जे आमी अंडरस्टँड जाता, काँग्रेस अंडरस्टँड जातात, ते गव्हर्मेंट तांकां एक जमीन खंय तरी प्रोवायड करता आनी तेजे नंतर प्रायवेट खंयची तरी कंपनी थंय इन्वेस्टमेंट करता, सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर ते तयार करता। सो इट इज नो मोर पीपीपी, इट कॅनॉट बी पीपीपी, इट हॅज टू बी व्हीपीपीपी, विश्वजीत प्रायवेट पब्लीक पार्टिसिपेशन। कारण साऊथ गोवाचे जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा ते हॉस्पिटल तयार आसा। हे हॉस्पिटल तयार कोणे केले? सरकारान केले, सरकाराचे पयशे थंय गेल्ले आसा। सो म्हाजी जी म्हायती आसा, जवळ जवळ 150 कोटी रुपया 150 crores हॅव बीन स्पेंड ऑन द इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑन द बिल्डिंग। जवळ जवळ 30 crores रुपीज गव्हर्मेंट इज स्पेंडिंग ऑन मेडिकल इक्विपमेंट्स। जवळ जवळ 25 कोटीची जमिनीची कॉस्ट असते, 25 crores जमिनीचे कॉस्ट आसा आनी जवळ जवळ ऑपरेशनल कॉस्ट 20 कोटी आसा। म्हणजे हाजो टोटल जो इन्वेस्टमेंट सरकारान ऑलरेडी केला तो 205 कोटी आसा आनी जे ऑपरेशनल कॉस्ट आसा जवळ जवळ 20 कोटी। आता एक रेडीमेड बिल्डिंग सगळो बिझनस स्ट्रक्चर तयार करप आनी तो प्रायवेटाक दिवप, हो कसलो पीपीपी? सो विश्वजीत राणेक आमी वॉर्निंग दिवपाक सोदतात, तूं गोंयांक तो व्हीपीपी प्रोजेक्ट हाडून तूं वेगळो तुगेलो धंदो सुरू करपाक तुका सरकारी पयशांनी एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लीक, म्हणजे तूं लोकां मारून, लोकांचें आरोग्य, लोकांचें शिक्षण मारून तूं वेगळो वेवसाय सुरू करपाक गोंयांक सोदनाका आनी आमी तुका दिवपाना। वॉट इज युअर डेफिनेशन ऑफ पब्लीक सर्वीस प्रायवेटायजेशन? यू हॅव टू कम क्लीन ऑन दिस। यू जस्ट कांट से दॅट वन लेटर हॅज कम फ्रॉम दिल्ली अँड दॅट यू वील गिव दिस साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू अ प्रायवेट पार्टी। म्हणजे हे जी आता गोवा मेडिकल कॉलेजीची 250 सीट आसात ताका वेगळी फी आसतली आनी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक जे 250 भुरगे शिकतले तेंची फी वेगळी आसतली, कारण ते प्रायवेटा कडेन आसतले, ते फी ते ठरयतले आनी त्यार जे प्रायवेट प्लेयर येतलो तो आपलो प्रॉफीट मॅक्झिमायज करपाचो तेजो उद्देश आसतलो। थंय पेशंटांक कितेंय जावं आनी थंय स्टुडंट्सांक कितेंय जावं तांकां पडना। बापूय प्रतापसिंग राणेन आखून दिल्ली भौशीक कल्याण धोरणाची प्रक्रिया पूत विश्वजीत राणेन उलटी राबयल्या अशें गिरीश म्हणटा। आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे हांणी भौशीक निधीचो वापर कदंब महामंडळ, उच्च माध्यमीक विद्यालय, तालुका पावंड्यावेली महाविद्यालया, ईबीसी स्कॉलरशीप, गरीब विद्यार्थी आनी मेडिक्लेम येवजणे खातीर केल्लो अशें ताचें म्हणणें। प्रतापसिंग राणेन आपले सरकार लोकांक, गरीब जनते खातीर व्हेलो, गरीब जनतेक मदत करपा खातीर व्हेलो, सरकारी यंत्रणा तांच्या दारान व्हेली आनी तांकां मदत करपाची। आयज विश्वजीत राणे हो एक्झॅक्टली रिवर्स करता। आयज जनते कडल्यान हे सगळे येवजणी काडून घेवन तो प्रायवेटायजेशनाक करपाक सोदता आनी हे प्रायवेटायजेशन जितून भितर मनी फॅक्टर हो इम्पॉर्टंट, पयशांचो जो आहा वेव्हार हो वेवसाय करपाक सोदता। दुख्ख दिसता की आमच्या ज्या आदले मुख्यमंत्री जाणें वेलफेअर स्टेटाची गोंयांक एक स्ट्रॉंग फावंडेशन घातल्या, तेजो हो चलो म्हणून आमकां सांगपाक सुद्दां बरें दिसना। आनी आमकां आयज जो एक भंय दिसता तो भंय म्हणजे ज्या तरेन विश्वजीत राणे हांगा स्लोली प्रायवेटायजेशन करपाचे येवजण मुखार हाडल्यात, ही येवजण जर सक्सेसफूल जावपाक आमी दिलें
जाल्यार तेजे नंतर तेंची ह्या सरकाराचे नेक्स्ट येवजण आसतली उदक वॉटर सप्लाय आसा ते प्रायवेटायज करपाक, इलेक्ट्रिसिटी प्रायवेटायज करप, बाकी सगळें एड्युकेशन उरलें तें प्रायवेटायज करप, गोवा मेडिकली कॉलेजी प्रायवेटायज जातली आनी कदंबाय म्हाज्या कोतान बंद पडटली. तेजे नंतर आमचो दिगंबर कामत हें जालो, डायलिसीस युनीट स्टार्ट केलो सावथ गोवा हॉस्पिटलान, हॉस्पिशो हॉस्पिटलान. आमचे GMCन डायलिसीस युनीट जाले, किडनी स्पेशल युनीट स्टार्ट केलो. जवळ जवळ प्रायवेट कंपनी ज्यो आमी आतां विश्वजीत म्हणटा न्ही त्यो बऱ्यो चलयता म्हणून तांकां बंद करपा पडलें GMCन हें योजना पावयली म्हणून. जेन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजीन कार्डियक युनीट स्ट्रॉंग जालें, बरे डॉक्टर थंय पावले, हांकां आपली हॉस्पिटलां जवळ जवळ बंद पडली प्रायवेट. म्हणजे तुमी कॅपेसिटी कितली आसा गोवा मेडिकल कॉलेजीची हेजेर तुमी अंदाज घेयात. म्हणजे विश्वजीताक आयज दिसता की गोवा मेडिकल कॉलेज पब्लीक जी हॉस्पिटल आसात ती सर्वीस दिवपाक शकना म्हणून. आमच्या हॉस्पिटलांनी प्रूव केलां की प्रायवेट सॅक्टरांक तो वेवसाय बंद करपा पडलो. इतली बरी फॅसिलिटी गोवा मेडिकल कॉलेज आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल दितात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब.